मालपे राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीक एका अज्ञात व्यक्तीची बॉडी मेळिल्ली आसा। ही खबर जेन्ना पेडणे पोलिसांक कळली तेन्ना पोलिसांनी घटनास्थळी येवन घटनेचो पंचनामा केला। ही व्यक्ती खंयची हाचो शोध पोलीस घेत आसा। पोलिसांच्या अदमासानुसार फाटल्या 2 दिसां पयलीं ही बॉडी आसूं येता असो अंदाज व्यक्त केला। पोलिसांनी ही बॉडी बांबोळी हॉस्पिटलांत शवचिकित्सासाठी धाडलेली आसा। पेडणे पोलिसांची टीम ही व्यक्ती कोण आसूं येत हाचो शोध घेवपाचो प्रयत्न करता, पूण आयज मेरेन पुलीस स्टेशनार कसल्याच प्रकारची कागाळ नाशिल्ल्यान ही व्यक्ती कोण जावं येत हाचो तपास पुलीस आपल्या पद्धतीन घेतात। जेन्ना हांगासर बॉडी आसा अशी थळाव्या लोकांनी पोलिसांकडे संपर्क साधून म्हायती दिली तेन्ना बेगोबेग पोलीस घटनास्थळी पावले आणि पंचनामो केलो। आता पळोवया ही बॉडी कोणाची आसूं येत आणि ताका कशा पद्धतीचे मरण आयला हाचो शोध पोलीस घेता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।